आमकां ऑलरेडी आमच्या पुर्वजांनी आमकां डायट दिल्ले आसा. चवथीक जो कितें आमी पदार्थ करता हो सिजनाक आमकां बरो आसा म्हणून त्या सिजनाक तो चलता. आतां श्रावणाक आमी वेगवेगळे आयतार करतले पुजतले, बरोबर काय ना. त्या वेळार जो कितें डायट आमकां सांगला न्ही तो डायटच ह्या सिजनाचो सण आनी आरोग्य हेका सम्मिलीत आसा. आमी पळयता देवाची फॉर एग्जांपल सांगता हांव शॉर्ट, देवाची पुजा करतना आमी पळयता की दुदान न्हाणयतात, ताकान दह्यान न्हाणयतात, तेका पंचामृतान न्हाणयतात. हेजो अर्थ ती गजाल आमी जर देवाक करता आसत तर आमकांय अपेक्षीत आसा. कळ्ळें न्ही. तावकळ्याची भाजी आसतली आतां अवेलेबल आयिल्ली. फक्त एवॉयड कितें करपा जाय, फ्रायड स्ट्रीट फूड, कॉन्टॅमिनेशना चान्सीस चड आसल्या कारणान, पावसाचे उदकाचे कॉन्टॅमिनेशन आसल्या कारणान आमकां आनी मेन म्हणजे हे फ्रायड आनी हे आयटम आमकां डायजेशनाक पचनाक जड असल्या कारणान रॉ सॅलड्स आसतले कारण तितून वेगवेगळे बॅक्टेरिया फंगस जनरेट जावपाचे चान्सीस चड आसा. अशा वेळार आंबट आसतले, अशा प्रकारचे आहार, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आसतले, अशा वेळार आमकां सामके रिस्ट्रिक्ट करपाकच जाय. आयुर्वेदांतले थोडे काही उपाय जे आसा अशा वेळार पंचकर्मांतले बस्ती कर्म, मागीर ते तेलाची बस्ती आसतली किंवा काड्याची बस्ती आसतली, योग्य आयुर्वेदा डॉक्टरा कडेन स्वता न करता आयुर्वेदाच्या डॉक्टरा कडेन ही जर ट्रिटमेंट घेतली जाल्यार वात प्रकोप आसतना आयुर्वेदाची मेन ट्रिटमेंट ह्या सिजनाक जर बसती आसा. प्रत्येक सिजनाक एक ट्रिटमेंट सांगून दवरलेला